Of the pay structure of the controller of the legal metrology from the level 10 to 11 and assistant legal controller from the 6 to 7. Proposal for the transfer of the carpentry come the common facility center situated at the Poingin Kankona of Goa from the Department of the Handicraft, Textile and Coir to the Directorate of the Skill Development Entrepreneurship with the land, machinery and staff. Civil supply तो एक कॉन्ट्रॅक्टर ताका हे करपा खातीर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द इंटरनॅशनल योगा डे रिवाइज री-ऑक्शन पॉलिसी फॉर द डम हँडलिंग फाटली डम हँडलिंग पॉलिसी आशिल्ली तितून थोडीशी ट्वीक करून ती रिवाइज केल्ली आसा filling of the 6 post tutor demonstrator in the Department of the Pathology in the Goa Medical College on the contract basis initially for the period of 1 year and till the filling of the post on the regular basis. Creation of the one super साक्षरता योजना through the IT department and a formulation of the scheme for the daily wages grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025 हातूंतल्यान those who are daily workers आशिल्ले ओके सगळे daily workers हांकां आमी temporary status दिता including specially the cleaner, helper, laborer, guard, watchman, MTS, sweeper सगळे equivalent staff the daily wages in the government and a government autonomous corporation, government bodies, even though in the municipalities. या सगळ्या जणांक gross remuneration of the 21,800 plus the employee EPF is the 1,950, employee EPF 1,850, net pay think approximately 20,000 मेळटलो. LDC clerical staff, driver come electrician, wireman, pump operator, machineries, painter, welder, operators. या सगळ्या जणांक 26,800 gross remuneration, 1,950 employer and employee EPF 1,800. Gross salary will be the 2,500. हाजो आमी from the 1st of August तांकां हाजे benefits जो आहा वो सगळो मेळटलो बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली ताका हे मेळटले बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज म्हणजे जेणे करून जेणी कंटिन्युअसली फाटली 20 वर्सां म्युनिसिपालिटीचो जर लेबर म्हणून काम केला आसत जाल्यार ताका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून आमच्या सरकारान घेतलेले डिसिजन हे डिसिजन जे आसा हे एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 3,000 कामगार जी फाटली म्हणजे 20 वर्सां पासून 20 वर्सांपेक्षा चड काळ म्हटल्यार जाता जे डेली वेजीस म्हणून गव्हर्मेंटात आनी गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करताले तांचेर अन्याय जातालो तो रिजॉल्व करपाचें काम म्हज्या सरकारात केलां आमच्या कडेन रिकॉर्ड आहा त्या प्रमाणे ही संख्या 3,000 प्लस जाता पण 3,000 जेंकां जाता ज्या डिपार्टमेंटांनी तांचे जाता तितके बेगीन आपले रिकॉर्ड्स जेका 7 वर्सां कंप्लीट जाले ते रिकॉर्ड विथ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान सबमीट करपाचे आनी जशी ताका वर्सां कंप्लीट जाल्या तितक्या प्रमाणात तेजी सॅलरी इन्क्रिमेंट जो आहा पळय न्ही वो मेळटलो आनी आतांच्यान सगळे बेनिफिट्स जे आसा पळय न्ही हे सगळे बेनिफिट्स तांकां लागू जातले ना गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन इज अ कंप्लिटली सेपरेट कॉर्पोरेशन ताज्या खातीर आमी सगळे बेनिफिट्स हे वेगळे दिता इट इज अ गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन इज अपॉइंटेड स्पेशली फॉर टू डिप्लॉय द वेरियस टायप्स ऑफ स्टाफ ताका हो लागना ताका आमी बेनिफिटूच वेगळे दिता ताका ऑलरेडी तेंच्यांनी थोडी ही सॅलरी क्रॉसूय केल्ली आहा दे आर नॉट द डेली वेजीस these are not the contractual staff for contractual we are coming up with the different scheme this is only the daily wages जे गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी डेली वेजीस म्हणून काम करताले आनी ताका निव्वळ ताजो म्हयनो जालो काय ताका 13,000 किंवा 14,000 रुपया फक्त डायरेक्टली मेळटाले ताका कांयच EPF मेळनासलो ESI मेळनासलो PF मेळनासलो कांयच मेळनासलें
सफाई कामगारूय आयले म्हणजे सफाई कामगारांचोच आंकडो जवळपास 800च्या वयर आसा सगळ्या म्युन्सिपालिटीनी ताका ओके आणि हॅन्स फोर्थ अशा पद्दतीचे डेली वेजीस घेवपाक कंप्लिटली 100% बॅन जर ते लोकल डिपार्टमेंटान कोण लोकल हेंच्यांनी जरी घेतले जाल्यार ते तांचेर उरतले ती तांच्या कडेन म्हणजे म्युन्सिपालिटी कॉर्पोरेशन हांच्या कडल्यान डायरेक्टली बरोवन घेवनूच तांकां आमी ही सॅलरी दितले हॅन्स फोर्थ तांच्यांनी डेली वेजीस वर्कर अपॉइंट करपाचे ना इफ समवन वॉन्ट्स जाल्यार तांच्यांनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवपाचो मागीर तो MTS आसूनी प्लंबर आसूनी किंवा तो सेक्युरिटी गार्ड आसूनी जेका कोणाक जाय त्यांनी फक्त ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यानूच घेवपाचो त्यांनी बाकीच्यांनी घेवपाचे ना हे पळय रिटायरमेंटाक लागीं पावल्या 58 वर्सां जो पावल्लो आसा त्याची सॅलरी जी आहा पळय 60,000च्या वयर वयतली ताका 2 वर्सांक तितकी सॅलरी मेळटली तेका आमी 2 वर्सांचोच मेळटलो ताका आतां हांवें स्कीम आतां हाडला ताका 2 वर्सांचो मेळटलो आतां पासून फुडें जे जमा जाता त्या नुसार तांकां ती पेन्शन मेळटली EPF आसा 3,000 लोकांक फायदो जातलो सगळे सफाई कामगार धरून आयन ओवर डंप पॉलिसीत एक स्मॉल रिव्हिजन केल्लें आसा तांचे रिगार्डींग दॅट म्हणजे लीज आनी लिजा भायर हो एक हें आशिल्लो भितरलो आनी तितूंतलो एक तुका टॅक्निकल वर्ड्स म्हणजे ते आपल्या ताका म्हाका आत्तां वर्ड याद जायना एक सांगता तुका हांव मागीर डेट रिलीफ लास्ट एक्सटेंशन आसा ओके this much telling in short right जे डंप पॉलिसीन टेलिंग म्हणून जे ते पयलीं दवरताले तर तेंच्यांनी थोड्या जाणांनी लिस्टेड केले थोड्या जाणांनी लिस्टेड करूंक नाशिल्ले आफ्टर द वॉशिंग ऑफ द ओर टेलिंग म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणात डेपॉझिट जाल्लो आसा वीच इज अगेन आउट ऑफ द लीज दॅट टेलिंग इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन टू द डंप पॉलिसी बिकॉज ना जाल्यार ते तशेंच पडून थंयच उरताले थँक्यू